जो वाढला दिसतो. पळय 3 मरे इश्यूज हांवें एक लेटर दिला. ते लेटर ते लेटर मागीर तांकां दी. लेटरान हांवें 3 इश्यूज काडले की गोंयांत रस्त्यांनी खड्डे पडल्या. काँग्रेस भितर पडटा, BJP पडटा, गोवा फॉवर्ड पडटा, MP पडटा, सगळे आहा तितले आहा ते पडटा. नॅशनल पार्टी, रिजनल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आहा सगळे पडटा. सो हे फेलिंग रोड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर डिस्कशन जावचें आनी ताका लोकांक सोल्युशन मेळटा. हो आतां एक इमिजिएट इशू आहा. ताका आमकां हाफ एन आवर डिस्कशन दिवचें ओ डिस्कशन इनफ टायम दिवचो डिस्कस जावं. एक हो इशू. दुसरो इशू म्हणटा तो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जे आहा ते गोंय आतां नॅशनल हायस्ट जाल्ले आहा. सो तरुण पिळगी शिकता, शिकून भायर सरता आनी तांकां नोकऱ्यो मेळना. सो हो इशू डिस्कस जावचो. आनी तिसरें म्हणल्यार अनप्लॅन्ड डिव्हलपमेंट जो आसा तो प्लॅन डिव्हलपमेंट जायना. थंय टावन प्लॅनिंग एक्टाचे प्रमाणे तें जायना. लोक रस्त्यार एजिटेट करतात. कारापूर एजिटेशन चालू आहा. सगळ्या कडेन रस्त्यार वचून आमदारान कायद्याचें जें मिसइंटरप्रिटेशन जाता हें एक्सपोज करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी आमचें कामूय तें. आमकां आमी सॅलरी जी घेता तें हें करपाक ऑनरेरियम घेता तो हें करपाक की कायद्या प्रमाणे कामकाज जायना हें एक्सपोज करप हें आमचें काम. सो हे 3 इश्यूज डिस्कस जावपाक जाय. हें हांवें मुखेलमंत्र्याक आनी स्पिकराक इन डिटेल सांगलां. आनी हें जर केलें ना जाल्यार आमकां रस्त्यार वचचें पडटलें. रस्त्यार तुमी कांय करना हो इलेक्शन इशू जातलो आनी हे इशूचेर तुमी पडटले. क्लियर हे 3 इशूज आसात हे हांवें तांकां सांगिल्लें आहा. स्पिकरान मानून घेतलां की आपूण एडक्वेट आनी सफिशियंट स्टेप्स जे घेवंक जाय ते आपूण घेतलो. ते कितें आसा ते दिसा कळटलें केन्ना सेशन जातलें. सेशन वाडोवपाचें बी कितें एक केन्नाय तो BAC म्हळ्यार कितें सेशन फिक्स जाता, दीस फिक्स जाता, डेटी फिक्स जाता आनी कितले दीस ते फिक्स जाता. हाऊस बिजनेस एडवायजरी इज ओनली हाऊस कसो चलोवप तो. सो ते दिसूच वाडोवप ते इट्स नॉट अ प्रॅग्मॅटीक. आय हॅव नॉट डिमांडेड दॅट बिकॉज दीस इज नॉट द टायम टू डिमांड. दीस इज नॉट द प्रॉपर फोरम टू. युरी लेटर करतलो म्हटलं सो तुम्ही बीन तशें कितें तांणी लेटर केला हांवें लेटर म्हज्या लेटरान हे 3 इशूज आहा. हे 3 स्पेसिफीक इशूज हे डिस्कस जाता. पण युनायटेड ओपोजिशन आसतलें हावसांत. ओपोजिशन आसा आनी रुलींग. ओपोजिशन युनायटेडूच आहा म्हणून सगळ्यांकूच सगळे फोंडान पडटा. रस्त्यार फोंड पडले तातूंत सगळे पडटा. ही मिसइंटरप्रिटेशन कायद्याचें जाता ते सगळेच विक्टीम जाता. नोकऱ्यो सगळ्यांच्या भुरग्यांक मेळना. त्यो फक्त मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान विश्वजिताचे मेळटा त्यो दुसरे भशेन पूण तांकांय सगळ्यांक मेळना. त्यो बहुसंख्य तांच्या लोकांक मेळटा. हाजो अर्थ सगळे तांचे लोक खूश आहा अशें ना. कळ्ळें तुका न्ही. सो दीज आर इश्यूज वीच आर अक्रॉस पॉलिटिकल कन्सिडरेशन. तातूंत ओपोजिशन रुलिंगाचो इश्यू ना. दीज आर इश्यूज ऑफ गोवा आनी सेशन पयलेच ल्हान घेता तातूंत हें डिस्कशन जावचें हो हांवें आग्रह केल्लो. ESGच्या टेंडराच्या बाबतींत तुमी उलयल्लो. ESGचो टेंडर तुका हांव दाखयता. तो 3 वर्सांचो टेंडर जाला. पयलेच ना अशें दिसना तुका. हांवें वाचून म्हाका एक मातशें ऑड दिसलें. ताजेर तुमी आवाज उठयतलो 100% उलयतलो म्हाका. आनी आज म्हाका दिसता की हांव जें कितें उलयलां तातूंत तूं आवाज उठयतलो आनी तातूंत ते जागे जातले. उलयलो तेमी सामकें सारकें तशेंच करप आसता तें. लोकशाय म्हणटा ती फंक्शनल लोकशाय म्हणटा ती ओपोजिशनान उलोवप, प्रेसान तें घेवप, एक्सपोज करप, तांकां प्रश्न विचारप, मोवींग आबूज जालो तो खंयचो पॅनीक हें तें व्हेरी करेक्ट. दीस इज द वे ऑफ फंक्शनल डेमोक्रेसी वर्क्स. मावीन गुजीनो पॅनीक बटन खंय दवरलो तो पळय ताजो पॅनीक बटन लोकांनीच आमचो पडटा इलेक्शनाक. कित्याक देर इज अ कॉज फॉर पॅनीक. देर इज अ कॉज फॉर पॅनीक. हें जें हांवें तुमकां फिगर्स सांगल्या जे भशेन पयशे खातात लोकां कडल्यान आनी खऱ्यो सर्विसीस मेळना. दीस इज अ कॉज ऑफ कन्सर्न एंड दीस हॅज टू बी लुक्ड एट सिरियसली. पळय खूब सर्वसामान्य मनीस आहा ते म्हणटात कितें की टॅक्सी मिटर लायना, ओला उबर हांगा ना म्हणून आमकां सवलत मेळना. हे सरकार कितें एड करून तो टॅक्सी बिजनेस गोंयकारांच्या हातांतल्यान कसो काबार करता हें एक्सपोज जावपाक नाका. आनी हें सरकार करता तें खरें अफोट. हांवें जे फिगर दिल्या की हे तेंचे निगेट करूं येता तांच्यान सांगूं येता तो मिटर 1200 रुपयांक मेळना म्हणून. हांव दाखयता तुका एमेझॉनाचेर मेळटा.
तांच्या हाका कितें भांगराचो कुडको लायला फाटल्यान कितें लायला आनी 10,000 म्हारग जावपाक दीज आर इश्यूज न्ही टू बी डिस्कस HSRP नंबरबिटी हा HSRP नंबरबिटी तेवूय ट्रॅक कर त्यांचं काय ना ते बेस्ट द एंटायर डिपार्टमेंट इज अ फ्रॉड रे तो डिपार्टमेंटूच घेतला पैसे करून तेका ते ताणाव येता लोकांक इलेक्शनां येता तशी आनी नवे नवे आयडिया काडटात नवे नवे पैसे करतात हे कितें म्हाका कळना पूण तेजेर- आनी टॅक्सी म्हणल्यार माफिया म्हणून अरे माफिया कसली माफिया गोंयकार मरे ते उलया मरे तांचे कडेन लोकूय गोंयकार टॅक्सी गोंयकार सॉल्व करा मरे तांचो इश्यू कितें माफिया कोणाक बोट दाखोवप कोणाक उलटको मनीस गुंड करप अशें जाता ही लोकशाय दादागिरी मरे हांची इलेक्शनाक सगळे बुजतले हे भुरग्यांनी दाखयलेले हा जंतर मंतर खंयच्यान तकली काडटा हेच तकली खातीर ताणें घेतल्या पार्टी 100% हे डिफेक्ट कित्याक करतात पैसे करपाक डिफेक्ट करतात विकासा खातीर करना गोंयच्या बऱ्या खातीर करना ते कितें केल्लें आहा आनी डिफेक्ट करून दाखय म्हाका खंयचे दिवे लायल्या मतदारसंघान सो विजय ह्या सेशनाक प्रायव्हेट मेंबर बिल घेतले ते प्रायव्हेट मेंबर डेत ना रे बिल आनी कशें घेतलो प्रायव्हेट मेंबर म्हणटा डे इज फ्रायडे या तो जाय जाल्यार आतां बिझनेस एडवायझरी कमिटीन बेगीन घेवं येता आशिल्लो तो आमी जो भितर डिमांड केलो तो ताणें आयकलो ना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.